इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन सुफळ जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मोडो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवे ओदीक संतोसतलो. सगल्या वोन दुर्बळ ती इस्रायेलान पवित म्हूण वोन दितात ताचे सवे खुशालकायेचे उल्हास सोदतलीं. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं, आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार कोत्तात ती आनी दारवंट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात ताका फासाक घालतात ती, आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पर, जाकोबाच्या घराण्याचो देव. अब्राहमाचो सोडवणनार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड व्हडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं, आनी इस्रायेलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात ती जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगल्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घटसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावंक. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. पळे, आमचो सोमी आपले बोळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. मातयेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाचे पुता आमची काकलूत कर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सुरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, ह्या म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. ताणें म्हणलें, होय सायबा. ताणें तांचे दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावाटा पोरमोणे तुमकां जावन दी. आनी ताचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायन सांगलें, खबरदार हें कोणाकूच गमू नाकात. पूण ते गेले
आनी त्या आख्ख्या गांवांत ताणें ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ 2 कुड्डे गोरजेक सांपडलोले. ते बॉब मारतात. सोदीत सोदीत ते जेजू फाटल्यान वेतात. म्हाका दिसता ताणीं जेजूचें नांव आनी ताची शिकवण आयकली, पूण ताणीं जेजू पळोवंक नासलो. उतर आयकोन जेजूचे ते भावार्थ तेवतात. भावार्थान ते इतले ओखण जातात की ते जेजू फाटल्यान व्हडल्यान बॉब मारीत वेतात. जेजू कुलो मारीत मारीत ते जेजूशी पावतात. ह्या कुड्ड्या कडल्यान आमी कितें शिकुया? थांबनासतना ते बॉब मारतात. जेजू वेता ते वाटेन फुडें चलत रावतात. कशेय तरेन जेजू भितर सरलो त्या घरान भितर सरतात. हे कुड्डे आपली गरज सोडून दिनात. आपणाक नदर परत मेळटलीच म्हूण तांकां भावार्थ आसलो. काळजांतले भायर सरतात ते वळवळे जेजू आयकता. जेजू तांकां येवकार दिता. तांचे लागीं उलयता, तांची गरज समजता. जो कोण लजे नासतना थांबनासतना जेजूक उलो मारता तांच्यो गरजो जेजू शाती पावयता. हे दोगूय कुड्डे एकामेकाक आदार दितात. सांगतान जेजूक मेळूंक वाट चलतात. एकामेकाच्यो गरजो घेवन सांगतान जेजू सोरशीं गेल्यार आमी जेजूक भेटतलीं. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजू सदांच आमच्या सांगता आसा आनी आमी ताच्याच उजवाडान चलुया.